जीएमसीतल्या 1200 मायज नव्या रिक्रुटांचेर तलवार हुमकळटा. 13 वेगवेगळ्या तरेच्या पोस्टांचेर भरिल्ल्या सगळ्या नव्या रिक्रुटांक हायकोर्टाची सरसकट नोटीस. 500 वयर 70चे. IIT सांग्यारूच येतली, मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट. कांय तांत्रीक कारणाक लागून कळाव. IITक लागून सांगे मतदारसंघाची एकंदर उदरगत. बायणा वास्को दिसा उजवाडे खून. एकल्याक कोयत्या तलवारी कुराड्यांनी हल्लो करून मारलो. दोगा खुन्यांक पुलिसांनी पाठलाग करून पोन्ने गोंय धरले. आतल्या दुस्मानकायेंतल्यान खून. बेकायदेशीर जमीन बळकावपाच्या केशीत राजकुमार मैथीक परत अटक. म्हापशे JMC कोर्टान दिलो 3 दिसांचो पुलीस रिमांड. भोपाळचो 31 वर्साचो अर्तिक शुक्ला दूधसागर धबधब्यार बुडला म्हणून भंय. तो IAS ऑफिसर फॅमिली बरोबर आयिल्लो पिकनिकेक. रेस्क्यू ऑपरेशन चालू. सोनाली फोगाटाच्या खुनाचे केशीत आरोपी सुधीर सांगवान आणि सुखविंदराक म्हापसा JMC कोर्टान दिली 2 दिसांची पुलीस कादय. पुलिसांनी मागिल्ली 4 दिसांची कस्टडी. गरिबांक पिळटा, समाजांत फूट, सत्तेचे केंद्रीकरण. देशाक लागल्या दुयेंसां. काँग्रेसीची भारत जोडो म्हारगाये आड यात्रा. 7 सप्टेंबर सावन कन्याकुमारी ते काश्मीर राहुलाची यात्रा. मोपा पयले पॅसेंजर फ्लायटाचे ट्रायल लँडिंग. 23 ऑक्टोबराक एअरपोर्टाचे देशी पॅसेंजर टर्मिनलाचे काम जाता पुराय. प्रधानमंत्र्याच्या हातान उक्तावण. उपरांत आंतरराष्ट्रीय टर्मिनल. गोंय पुलिसाचो सायबर अभ्यासाचेर भर. सायबर कायदे, सायबर गुन्यांय तपास आणि डिजिटल फॉरेन्सिकाचेर गोंय पुलिसाचे 37 ऑफिसरांचे PG डिप्लोमा कोर्साक अर्ज. TCPची बायोटेक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडाक कारण दाखय नोटीस. बेकायदेशीर रित्या डोंगर कापला म्हण नोटीस. TCP कायद्या सकल दिल्ली परवानगी रद्द. देशांत कोविडाच्यो नव्यो केशी तेकल्यो 6,000. एक्टिव्ह केशी 53,000 वयर. गोंयांत नव्यो 52 केसी. एक्टिव्ह केशी 570. फुडले 5 दीस गोंयांत येलो अलर्ट. बंगालच्या उपसागरात 7 सप्टेंबर सावन चक्रीवादळाचे परिस्थितीची शक्यताय. उण्या दबावाचो पट्टो तयार जावपाची शक्यताय. PM श्री येवजणे खाला देशभरातल्या 14,500 शाळांची उदरगत आणि अपग्रेडेशन. PM मोदीन केली घोषणा. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान 75 क्रिएटिव्ह माइंड्स ऑफ टुमॉरो सर्ती खातीर मागयल्यो प्रवेशिका. गोंयांत इफ्फीत फिल्ममेकरां खातीर खासा सेगमेंट. नवी दिल्लीत BJP फुडाऱ्यांक मेळपाक गेल्लो म्हूण फक्त अफवा. काँग्रेस आमदार दिगंबर कामतीन आरोप न्हयकारले. लिज ट्रूस UKची 56वी प्रधानमंत्री. ऋषी सुनकाक 20,000 वयर मतांनी हारयलो. ट्रूस आज घेतली सोपूत. पेडणे पुलिसांनी हरमला एका ब्रिटीश नागरिकाक ड्रग्सा सयत धरलो. एकूण 15,48,000 रुपयाचे ड्रग्स केले जप्त. फुडली चौकशी चालू. एलन डिसोजा खुनाच्या केशीत हणजूण पोलिसांनी धरिल्ल्या दोगूय आरोप्यांक 3 दिसांची पुलीस कस्टडी. पुलीस करतात फुडलो तपास. बांगलादेशाची प्रधानमंत्री शेख हसीना भारतान 4 दिसाच्या भोंवडेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर आज द्विपक्षीय चर्चा.
मार्केट नेगेटिव्हार उक्ते सेन्सेक्स पावलो 59,000 वयर, निफ्टी 17,650.